पणजे पोटवेंचणुकेचे मतदानाक सुरवात जाल्लेली आसा आनी आमच्या वांगडा आसा भाजपचे उमेदवार सिद्धार्थ कुंकळकार. सर, लोकांच्या मनात कितें आसतलें आयज वोटींग करतना? मनोहरबाईची लास्ट मॅसेजीन मनोहरबाईन बी पॉझिटिव्ह म्हणून सांगिल्लें. आमच्या अटल सेतूच्या इनॉग्रेशनाक ते आयिल्ले आनी ताज्या एक त्या कॅन्डिशनान वचून ते ही मॅसेज दिवन गेले सगळे गोमंतक्यांक, सगळ्याक पणजेकारांक. आनी ह्याच धर्तीचेर आमी गेल्या लोकसभेची आनी ही कॅम्पेन पोटनिवडणुकीची कॅम्पेन राबयली. आमी प्रत्येक घराघरांक वतना एक पॉझिटिव्ह एजेंडा घेवन गेले. पणजेच्या उदरगतीचो एजेंडा, मनोहरबाईच्या स्वप्नांतली पणजेचो एजेंडा, आनी म्हाका दिसता पणजेकारांनी हो उचलून धरला. तशें पळोवंक गेल्यार एफर्ट तुमच्या अगेन्स्ट बाबूश मनसर रावला, एके वाटेन गोवा सुरक्षा मंचाचे कॅन्डिडेट सुभाष वेलिंगकर आसात, वाल्मिकी नायकूय आसा आपाचे. सो ह्या सगळ्या कॉम्बिनेशनान बीजेपी आपलो हो सीट रिटेन करूंक पावतली? सेम कॉम्बिनेशन 2017कय आशिल्लें, 2019कय आसा. आमी प्रत्येक इलेक्शन लढटा हे एक चॅलेंज म्हणून. गेली 19 इलेक्शनां आमी 1994 पासून लढटा आनी म्हाका दिसता आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो मन लावन जीव तोडून प्रत्येक इलेक्शन लढटा. हें इलेक्शन आमी तितल्याच नेटान लढटा. आमी 25 वर्सांची सेवा केल्या पणजेकाराची. मनोहरबाईन हांगा पणजेक ज्या तरेन आशिल्ली आनी ज्या आतां आसा, एक जमीन अस्मानाचो फरक आसा. आनी ही पावती आयज मनोहरबाईक श्रद्धांजली म्हणून मतदानान दितले. कितली लीड आसतली तुमकां दिसता बीजेपीची? आमी आमची मतां 10,000+ हे टार्गेट दवरलां. लीड इज सेकंडरी. आमी आमकां पणजेकारा कडेन पावतले, पणजेकारांचो आशिर्वाद घेवपाचें टार्गेट दवरलां. हे टार्गेट आमी अचीव करतले. लोकांच्या मनान सद्या कितें विशय आहो तुमकां दिसता प्रामुख्यान पणजे वोटींग करतना लोक कितें चिंततात? पणजेचे नागरीक हे सुज्ञ आसा, शिक्षीत आसा. तांणी भारतीय जनता पक्षान केल्ली पणजेची सेवा ही पळयल्या, गेल्या 25 वर्सां पळयल्या, अनुभवल्या. मनोहरबाई कडेन एक नातें जोडलां. प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्या कडेन नातें जोडलां. आनी म्हाका दिसता हें नातें आनीक एक दृढ करपाचो पणजेकारांनी निश्चय केला आयच्या मतदानान. थँक्यू सर, सो मच. बेस्ट ऑफ लक तुमकां. थँक्यू. मनोहरबाईची निमणी मॅसेज बी पॉझिटिव्ह, ही मॅसेज आमी घेवन एक पॉझिटिव्हिटीच्या तत्वाचेर आमी फुडें सरल्या. गेले लोकसभेच्या आनी पणजे पोटनिवडणुकीचे लागून जी कॅम्पेन आमी हातान घेतिल्ली आयज संक ती काबार जाता. हांवें प्रत्येक मतदारा कडेन वचपाचो प्रयत्न केला. प्रत्येक स्टेक होल्डरा कडेन वचपाचो प्रयत्न केला. वेगळ्या वेगळ्या इश्यूचेर भासाभास वेगळ्या वेगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन केल्या आनी एक पॉझिटिव्हिटी, एक शहराचे उदरगतीचो एजेंडा घेवन आमी भायर सरल्या. भारतीय जनता पक्षान गेली 25 वर्सां लोकांची सेवा केल्या. मनोहरबाईच्या रुपान आसूं नाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या रुपान आसूं, भारतीय जनता पक्ष हो खऱ्या अर्थान पणजेकाराच्या घरा पावला. आनी म्हाका दिसता ह्या 25 वर्सांची सेवेची पावती, मनोहरबाईन केल्लें पणजे खातीर, गोंया खातीर काम, राष्ट्रा खातीर केल्लें काम, हे सगळें लक्षांत घेवन आयज पणजेचे मतदार मतदान करतात. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ज्या तरेन आमकां एक सकारात्मक प्रतिसाद प्रत्येक मतदाराच्या घरा कडल्यान मेळ्ळो, आय एम व्हेरी शुअर भारतीय जनता पक्ष आमी सगळे हे 10,000+ वोट घेवन आघाडी घेतले. पणजेचे आमचे सगळे मतदार, मागीर तातूंत आमचे सापेर, रायबंद्रा, पानेली, पाट्यार, मानशेर, मळ्यांक, भाटल्यांक, आल्तीन, सांतिनेज, पणजे, मिरामार, टोंका, करंजळे ह्या विविध भागांतले मतदार हांव सगळ्या कडेन एक तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील करता की सगळे आयज प्रचंड संख्येन मतदानाक भायर सरा. आयज आपलो हक्क पणजे खातीर, गोंय खातीर आनी राष्ट्रा खातीर एक मतदान करून तुमी हो आपलो हक्क बजायात. हांव आनी एक अपील करता की पणजेचे मतदार हे सुज्ञ आसा, शिक्षीत आसा आनी डेफिनेटली भारतीय जनता पक्षाक परत एकदां
कमळाचो बटन दामून आयज तुम्ही जैतवंत करा, आशीर्वाद दिया आणि तुमचे सेवेक परत एकदा सगळे कार्यकर्त्यांक म्हाका जुंपून घ्या. 100% कॉन्फिडंट आसा. पंजान सनाच BJP येयला, सरकाराकूय आज येता, वाराणसी येता, गोंयभर बाकीचे जे वोटींग जाला 23 तारखेक आमकां कळटलें आनी त्या कॉन्फिडन्सान हांव उलयतां. आमच्या लोकांनी खूब काम केलां. वी हॅव हॅड अ व्हेरी गुड कॅम्पेन, व्हेरी पॉझिटिवली वी हॅव लेड द कॅम्पेन आनी त्या खातीर आम 100% शुअर की व्हेरी पॉझिटिवली हांव सांगूंक शकता BJP येता म्हणून. कॉम्पिटिशन टफ आसा. एवरी इलेक्शन इज अ कॉम्पिटेटीव इलेक्शन. ओके. सो सगळ्या इलेक्शनान कितें आसल्यार कोणीय बसल्यार वी हॅव टू वर्क टू वीन. दॅट इज वॉट वी आर डुईंग. What is that important thing that you see as far as the election is concerned when you talk about your party? Is it the confidence of your voters or what? कॉन्फिडन्स ऑफ अ पीपल बिकॉज ऑफ द वर्क दॅट द पार्टी हॅज डन. सरकारान जे काम केलां पळय त्या खातीर लोकांक कॉन्फिडन्स आयला. वेदर इट इज टर्म वेलफेअर स्किम्स धर, डेव्हलपमेंट धर, बिहेवियर धर, कॅरेक्टर धर, इन एवरी सेन्स देर इज अ कॉन्फिडन्स.